हुबळी सकाळी 4:30 वरांचेर एक इन्सिडेंट घडलो। साधारण एक 20 जाण सकाळी 4:30 वरांचेर बस स्टँडार येवन कदंबाची नवी बस ही पणजे येवपाक म्हणजे 5:30 सुटपाची आशिल्ली। सगळे कर्नाटकाचे लोक त्या बसीन बसले आणि एक 5 मिनटां भितर केरोसीन वतून एक नवे कदंबाचे बसीक थंय उजो घातलो। खरें म्हणजे म्हादईचो प्रश्न आसा, जे वॉटर ट्रिब्युनल आसा म्हादईचे, थंय इशू महाराष्ट्र सरकार, गोवा आनी कर्नाटक हो चालू आसा। आनी कर्नाटक सरकाराक दिसना की हे ट्रिब्युनलान त्यांच्या विरुद्ध जजमेंट वतलो, म्हणून ते प्रेशर टॅक्टीक वापरून एक 2 राज्यां भितरलो जो आमी बरे संबंध आसा ते बिगडपाचो प्रयत्न करतात। जशाच तशें उत्तर भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी दिवपाक समर्थ आसा। कर्नाटकाचे सगळे ST बसी आसात, आमी तर विचार केलो, आमी ठरयत जाल्यार त्यो मोल्यास भितर आमी येवपाकूच दिवंक शकचे ना। किंवा कर्नाटकाचे लोक गुड्या गोविंदन हांगसर रावतात, आपलो पोटापाण्याचो वेवसाय करतात, आमी तेंचेर केन्नाच अन्याय करूं ना। आनी हेजे खातीर आमी ह्या देशाचे गृहमंत्री हांकां आज पत्र बरयलां, ईमेल केलें आनी त्या हेतून तांकां सांगलां, तुमकां कॉपी मेळटली तेजी सगल्यांक। आनी हे जे दडपशाही हाडून आमचे भितरले बरे संबंध आशिल्ले बिगडपाचो प्रयत्न करतात, हेजेर हेंचेर खंय तरी कारवाई जावची। हेजेर गृहमंत्र्यान खरें म्हणजे आमचे लोक कर्नाटकान आसात, आपल्या खंय तरी बेंगलोर आसा, बेळगांव आसा, कारवार आसात आपलो वेवसाय करपा खातीर, आनी गोंयकारांक तें संरक्षण मेळचें अशें म्हणून आमी त्या पत्रान तांकां बरयल्लें आसा।